94तल्यान BJP त्योच गोष्टी प्रॉमिस करीत आसा आणि 94 मेजर प्लँक BJPचो आशिल्लो अमॉंग अदर इश्यूज सांतिनेझ क्रीक 94 16 नोव्हेंबर 94चो पेपर 16 नोव्हेंबर 94 आणि सकयल भाजपाची एड पळया, भाजपाचे कॅम्पेन पळया. इज दिस वॉट यू गेट आफ्टर 10 years ऑफ मिसरूल इन पेंजीम क्वेश्चन मार्क. सांतिनेझ क्रिकाचो फोटो आणि सकयल अ क्रीक चोक्ड विथ वेस्ट इन वॉर्ड नंबर 13 सांतिनेझ इन पणजी. आता हो 14 मेचो सांतिनेझ क्रिकाचे फोटो, कालचे फोटो. 25 वर्सां जाली ती क्रीक आनीकूय तुंबल्या, आनीकूय घाण जाल्या, आनीकूय चोक जाल्या आणि आनीकूय क्लॉग जाल्या. अँड दीस क्रीक इज अ विटनेस ऑफ BJP's efficiency and commitment which they have given in their poll promise of 94. And the person who was elected in Panjim was either the chief minister or opposition leader. आमी जेन्ना भोंवता लोकां बरोबर, लोक जॉबांक आशेल्या, लोक बेजीक एम्युनिटीज सोदता कॅपिटल सिटी जावन सुद्दां, आनी अशें आसतना BJP स्मार्ट सिटीच्या बद्दल उलयता. स्मार्ट सिटीची एक किस्कूट सुद्दां पणजेन दिश्टी पडना, पूण व्हडले व्हडले स्लोगन आनी व्हडली व्हडली शापोतां. भाजपाच्या आमदारके अंडर पणजे सिटी डिटोरिएट जाल्ली आसा. 5 प्रश्न त्या खातीर उप्रासतात. फॉर द लास्ट 25 years why has the BJP failed to rejuvenate the Santinez Creek? Why has BJP failed to give good roads to the city of Panjim? Why has BJP not ensured good water supply, continuous good water supply to the people of Panjim? Why has the BJP not solved Panjim's parking problems and parking issues? BJP has failed to bring a good garbage treatment facility in Panjim.